आम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अंडर TFMM बॅनर आम्ही एक पदयात्रा काढता। ही जनजागृताय भोवणी आम्ही संपूर्ण गोंयभर काडटले। गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आम्ही ही पदयात्रा काढून ही जनजागृताय भोवणी काढून आम्ही गांवागांवांत वयतले, गांवागांवांत चलतले, घराघरांत आमचे पॅम्पलेट्स आम्ही वाटतले, अवेअरनेस करतले। आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा TFMM तो लोकांक समजून सांगतले आणि सिग्नेचर कॅम्पेन करतले। कित्याक जो मेरेन लोकांक म्हादयचें म्हत्व पडना, जो मेरेन लोकांक सिरियसनेस येना, तो मेरेन हे बॅटल, हे म्हादयची जी लढाई आसा ती जिखपाक आमकां इम्पॉसिबल आसा। सो अवेअरनेस इज द की। हेच धरून आम्ही आमची जनजागृताय भोवणी आसा ती येता त्या सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता। सत्तरीच्यान जी म्हादय येता आनी जे न्हंय थंयसर लोक जे म्हादय म्हणटा, सो तेच म्हादयचे नाव घेवन, त्याच म्हादयचो आशीर्वाद घेवन सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवच्यान सोमारा 20 तारखेर 4:30 वरांचेर ही जी आमची पदयात्रा आसा ती चालू जातली। ही पदयात्रा टोटल पहिल्या ही पदयात्रा फेस वायज जातली। फेस वायज आम्ही गांवागांवांत चलतले। सो पहिल्या फेसान आम्ही 9 दीस चलतले, टोटल 100 किलोमीटर। सो पहिले परतो रिपीट करता, पहिले फेस 100 किलोमीटर फ्रॉम ठाणे ते सत्तरीचे मॅक्झिमम गांव टिल उजगांव। उजगांव ती 28 तारखेर स्टॉप जातली। भितर आम्ही खंयच्या खंयच्या गांवांच्यान वयतले हे ब्रीफ करता तुमकां। 20 तारखेक आम्ही ठाण्याच्यान, कोपाटेच्यान मावशे वयतले। सो पयलो दीस जालो, दुसरे दिसा मावशेच्यान झरनेच्यान सालेली वयतले, तिसरे दीस सालेलीच्यान मोर्ल्या टू केरी वयतले, चौथे दीस केरी टू कावडेरवान टू पर्ये वयतले, पांचवे दीस पर्ये फोंडा पिसुर्ले, मागीर पिसुर्ले आडवय भिरोंडा, मागीर भिरोंडा वाळपय नगरगांव, मागीर नगरगांव सावड्डे खडकी आनी खडकी कुळेली उजगांव। हे गांवांत वचपाचें कारण इतलें की आयज जर आमी सत्तरीन जर पळयत जाल्यार भरपूरशा गांवांनी आयज नेटवर्क ना। लोकां मेरेन जी न्यूज पावपाक जाय ती न्यूज त्या रितीन पावना। लोकांक सगळे व्हिडिओज पळोवपाक मेळना, लोकांक सोशल मिडिया पळोवपाक मेळना। सो त्या कारणान ही जागृताय थंयसर जावपाक जाय। कित्याक सत्तरी हो वाठार असो आसा जेचे 100% म्हादय वेजिनान, म्हणजे 100% म्हादय सत्तरी आसा ही म्हादय वेजिनान पडटा। सो म्हादय वेजिनान जी सत्तरी पडटा त्या लोकांक तेचे महत्व कळपाक जाय। कित्याक तेंची आयज तेंची शेतां आसतली, तेंची कुळागरां आसतली, तेंचे जे उत्पन्न करता, तेंचे जे प्रोड्यूस करता, तेंची गोरवां आसतली, हे सगळे म्हादयचेर डिपेंड आसा। तेंचे आख्खे जीवन म्हादयचेर डिपेंड आसा। हेचे महत्व लोकांक पटोवन दिवपाक लागून ही 9 दिसांची पदयात्रा आमी येता त्या सोमारच्यान ठाणे हांगा 4:30 वरांचेर चालू करतली। ह्या पदयात्रेक 9 दीस म्हटल्यार ऑलमोस्ट दिसाक 10 ते 12 किलोमीटर आमी चलतले। सो एवरी डे सांजे 4:30 वरांचेर ही पदयात्रा चालू जातली। ती सांजे 8:30 ते 9 मेरेन ही पदयात्रा काबार जातली।